रत्नागिरीच्या या खाशाच्या कार्यावळीत तुमच्याकडे येवकार. गोंयचे एक सगळ्या काय जे व्हडले सुपूत अशें म्हणपाक येता ते चंद्रकांत बाब केळी हांची आयज जयंती. 1934 वर्सा तांचो जन्म जाल्लो. आयज तांची जयंती आनी ह्या हाजेर आमी चंद्रकांत बाबाचे गोंया खातीर जे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, कोंकणी खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा आनी बाकी सामाजीक हातूंतल्यानय चंद्रकांत बाबाचे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा हाजेर आमी चर्चा करपाक आनी ह्या खातीर आमी आपयल्यात जे केळी बाबा सामके लागींतल्यान तांचे बरोबर काम केल्ले ते आमचे म्हागडे पत्रकार तुमचे अनिरुद्ध बापय प्रभू गांवकार हांकां दोगांयकय हाडपाचें कारण कितें की ह्या दोगांयनी चंद्रकांत बाबाक सामको लागींतल्यान पळयला आनी वेगवेगळे म्हणजे ते बाकीचे लोक पत्रकार वळखतात, साहित्यीक वळखतात, पूण आनीकय तांचे भितर एक मनीस म्हणून आशिल्लो ते ह्या दोगांयकय खबर आसा. म्हणजे हांवूय चंद्रकांत बाबाच्या अंडर हांवें काम केलां. प्रमोदाक आमी उलयलो जितलो तांचे विशीं तांची वळख आसा नागसयल्यान तिची वळख आसा तितली हांवें कोणाक आशिल्ली दिसता. ताका लागून हांगा वयल्यान अनिल रोज येवकार. मग एक तुमी पयलो अनिला कडल्यान सुरू करा. केळी बाब म्हणजे कितें हें तूं सांगपाक शकतलो? केळी बाब हो एक गोंयचो एक अस्सल गोंयकार पण राखपी आणि गोंया खातीर आपण गोंय मुखार एक आदर्श राज्य जावचें गोंयचें गोंयकार पण राखून गोंयकाराक राखून अशे तरेचो एक मनीस. ताजे बरोबर तो एक पत्रकारूय बी, एक कथाकारूय बी, एक समाज कार्यकर्तो बी. इतलेंच न्हय तर सगळ्या गोंयकाराक आनी वेगळे वेगळ्या तो आस्पेक्ट घेवन मुखार वचून आपले काम करपी असो एक मनीस. चंद्रकांत बाब म्हणल्यार एक जवळपास अशें मॅग्नेट आसा. म्हणजे चंद्रकांत बाबाचेर इवन ताजेर कोट नाशिल्लो जो मनीस चंद्रकांत बाबान जर उतर घाले जाल्यार ताका ना म्हणपाक जाय नाशिल्लें. सो हो जो गुण आसा तो तुमी लागींतल्यान पयलो आसतलो. तुजो अनुभव कितें? ताजी एक खाशेलेपण म्हायती कितें आशिल्लें तो कोणाकूय दुखोवंक शकनाशिल्लो. खंयच्या हेजेर कसले हेजेर जावं ताका लागून लोक ताजेर वेगवेगळे तरेची टिकाय करताले. पूण ताजेर सगळी हे म्हणटा तें की तो कोणाक दुखयनाशिल्लो. ताका सगळेच गोंयकार आपले काणकोण सावन पेडणे पर्यंत सगळ्यांक आनी तेच पयलीं सुद्दां नाशिल्लें हें ताजें. ताजें म्हाका दिसता एक कितें आमी म्हणटाले कितें नीज गोंयकार बी म्हणून. तो नीज गोंयकार आनी गोंयकार गोंय आनी गोंयकार हाजे दिसता भयंकर मॅग्नेटिक ताका जो मेळपी आसा तो व्यक्ती आपोआप ताजे एक म्हणटा ते कितें तो सगळ्यांचे गुण वळखतालो आनी गुण वळखून कितें करतालो तो ताका जर खंयचे वायट दिसलें तर तो तापतालो त्या वेळार दुसरी फोन करतालो हें काम एकटेंच करचें पडटलें म्हणजे अशे तरेन तो म्हणटालो आपूण तुजें कितें करता म्हाका ताजेर तापलो तूं म्हाका मनीस जाय आनी खंयचे कामाक खंयचो मनीस जाय हें तो वळखून ताजे कडल्यान ते कामां सगळीं करून घेतालो. आनी दुसरें म्हणजे कितें एक संघटन जे कौशल्य जे ताजे कडेन आशिल्ले ते अशें म्हाका कौशल्य आज म्हाका दिश्टी पडना. कित्याक ताका त्या वेळाचेर सुद्दां कोंकणीचो एक व्हडलो लिडर आनी सगळे ताका मानताले. म्हणजे कोंकणी भितरली सुद्दां वेगवेगळे आस्पेक्ट जे आसा पळय तो तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवनूच तो मुखार वतालो. एक सामको बरो हें कळ्ळा की तो म्हाकाय आसा केळी बाबाच्या कडेन काम करतना केळी बाबाक एक कळटालें की खंयचो मनीस खंयच्या कामा खातीर सारको परफेक्ट आनी ताजे कडेन कशें काम करप हें केळी बाबाक कळ्ळें. पूण हाका लागून कितें म्हणटा तूं म्हणटा तशें ताका लागून केळी बाबाक तांचे सगळे मनीस जोडटाले. म्हाका तुजें तूं केळी बाबा कडेन लागीं पयलीं आयलो कसो आयलो? एकदम हांव तेन्ना कॉलेजीक शिकतालो म्हाका वर्स लक्ष येना. आनी शिकता आसतना बाबू नायकाली आतांचे पळय घर आसा ताजे वेगळे सायडीन रावतालो. आनी पेपराचेर हांवें वाचलें कित्याक रोणी आमचे दामोदर विद्यालय ताजे नवीन हॉलाची उद्घाटन आशिल्लें. थंय वताले म्हणजे विद्यार्थी तीर्थ स्वामी ते उद्घाटना खातीर आनी थंय चीफ गेस्ट आशिल्लो बाबू नायक आनी मुख्य वक्तो चंद्रकांत बाब आशिल्लो. ते म्हणटकीर म्हाका बरोबर कॉलेजीक पळय म्हजे वळखी आशिल्ले ताणें सांगलें कितें तूं वचनाका थंय वेगळी तुमचो हे कार्यक्रम आसा. तेन्ना वचपाची सोय आतांच सारकी नाशिल्ली.
बाबूनाईकडे म्हणजे अशी लागी पळूनच लागी की आम्ही अशी असून शिकतालो कडी सगळीकडे शिकतालो हांव बाबूनाईक सदांच बाबूनाईक खबर म्हाका टायम खबर लागी राविल्ल्यान खबर आशिल्ली हांव तेंगेल्यान एक सर हें केलें वळख करून सांगलें अशें अशें फाल्यां तुमी दामोदर विद्यालयाक वचपाचें आशिल्लें वचपाचें सर तर तुमचे बरोबर म्हाका हांव येवंक शकत काय कितें हांव तुमचो एक्सपिरियंट पण म्हाका कितें कोणाक आपूण आनी म्हणपाक चंद्रकांत बाबू जाणात त्या प्रमाणे हांव गेलो गाडयांक पुस्तकां केरी बाबान बाबूनिकाक विचारलें ओ कोण ताणें सांगलें म्हाका ताणें थंय तुजी जी वळख जाल्ली ताजे नंतर ती खंय मडगांव मेळटली तो खंय हें अशें हें करतालो बरें लागींची भशेन कशी आमच्या भुरग्यांचे ग्रह एक आसत कितें आसत पूण तशे पद्दतीन मागीर वळख जाली आनी हांव राष्ट्रमताक वता कितें म्हाका मडगांव वतलो शंभर प्रभुगांवकर म्हण आशिल्लो ताणें म्हाका राष्ट्रमतान हें करून दिलें काम आसा तूं हय आनी ताजे बरोबर जेन्ना हांव गेलो तेन्ना अरे तूं हो मरे हो आमगेलो मनीस मरे अशे पद्दतीन म्हाका केरी बाबान तें हें करून घेतलो तूं केरी बाबा लागीचो सांग अशें म्हणटा की तूं केरी बाबाची सावली तुगे इतले ताजे कडेन नाते कित्याक लागला केन्ना हांव मडगांवकर जवळ 68 आयलो आनी 67 तेन्ना राष्ट्रमताचें जें सगळें चलतालें तेन्ना हांव राष्ट्रमताचो बसतालो आशिल्लो आनी खबर मारतालो करता करता माधव पंडित ताणें हिंदी कडेन संबंद आयलो माधव पंडित ताजे कडेन संबंद खूब आशिल्ले ते धाड हे धाड ते धाड आनी करता करता मागीर हांव कोंकणी भाशा मंडळांत बसून ते मेंबर जालो तेन्ना तेणी मागीर अध्यक्ष आशिल्लो आनी थंयच्यान जे आमचे बरोबर सगळें हें सुरू जालें आनी तांकां हें बरोवया तें बरोवया तें बरोवया करता करता म्हणजे तांचे कडेन इतले संबंद जाले म्हाका कडेन बाबू नायका कडेन लागीं संबंद आमी सगळे एक जाले आनी ताचे म्हजो घरावळ इतलो वाडलो की दर दिसाक आमी एकठांय जाताले दर दिसाक आमी इकडे खबर करताले उलोवप ह्याचेर ताचेर सगळें डिस्कशन करताले आनी दुसरें म्हणजे कितें खंयचें कितें हाडलें जायत मडगांवच्या खंयच्याय घरांतलें कितें कितें तांची खबरी आसा पळय त्यो केडे बाबा शिवाय आनी कोणाक हें सगळें तो सांगतालो आमकां सांजे पळय आनी दुसरें म्हणजे कितें आशिल्लें कोंकणी कडेन आमचो संबंद चड आयलो दुसरी म्हणजे कोंकणी परिशदेक किंवा आनी वतना बरोबर पयलीं जेन्ना आमी वताले ते आमी 4 जाण बरोबर वताले एक म्हणजे तो नारायण मावजो महाबळेश्वर बोरकार आनी वादळकार हे आमचे आमी तागे अशें दिसताले हांगच्यान तो मंगळूर पावता वचून तागेली खबरी स्वप्न आनी थंय वतरी सुद्दां खंयचे कोणाक वचून कोणाक एडीट करप हें करप तें करप ताजे पळय हें आसा तें ताणें सगळें जोडलें म्हणजे कोंकणींतल्यान ताणें मठाचो व्याप पळय जो आशिल्लो तो मठाचो व्यापाचो मठा पुरतोच मर्यादीत दवरलो ताणें तर त्या लोकांक कोंकणी कडेन हाडपाचें काम तेणी बाबा ती गेले सावथाक वचून सामकें येदें व्हडलें काम केल्लें आसा आनीक तसो तो अनुभव म्हाकाय आयला की म्हणजे जरी हांव गोंयांत ताजे परस इतलो काही ल्हान आसलो तरी ताजे बरोबर भोंवपाचें केरी म्हाका भोंवपाचो जो येवन कोणाकय येवप तातूंतल्यान म्हाका दिसता भाग्यवान कोण नासलो तो म्हणल्यार ते मडगांवच्यान कोण तो खबरी जाताले तो त्या पॉयंटाचेर पावसर केरी बाबा हांव बेळगांव गेला केरी बाबा मंगळूर गेला केरी बाबा केरळ गेला सो जितलो तर मेळटा केरी बाबा म्हणटा एक म्हायतीचो सारको खजिनो आसता आनी तातूंत वेगवेगळे गजाली तुमकां सामकें आनी एक केरी बाबाचें म्हाका दिसता वैशिश्ट म्हणटात ते की केरी बाब आपूण केलो हे तुजें थापना आसतना तुजे सारको जावन तुजे कडेन उलयतालो प्रत्येक कडेन ताचे संबंध आशिल्ले ल्हान भुरग्यांक सुद्दां तितले घेतालो तांकां जाय जाल्यार तांचे काणी सांगतालो तांकां काणी जाल्यार बरोवन दितालो म्हाका म्हगे चलयेक सुद्दां तो आपूण व्हरतालो ही काणी बरय ती काणी बरय आनी खंयच्या हांव ताका खंयचे ना खंयच्या स्कुलांत जर तो गेलो तर त्या भुरग्यांक बरोबर तो मिसळटालो साम हें तागेलें सामकें सवय आशिल्लो आनी तांकां सांगतालो इतलें ते नवीन नवीन लेखकां बरोवपाक लावपाचें काम तांणी केलां आज जर महाबळेश्वर सैल जर कोंकणी भितर हाडलो जर जायत तो ताणें हाडला पूण लेख जर मराठींतल्यान कोंकणींतल्यान हाडलो तर ताणें ताणें हाडल्यात ते ताणें कितें केलें त्या वेळाचेर 3-3 दिसांची निवासी शिबीर करताले गेले हांगा गेले ते गेले तातूंतल्यान तांणी लेखक तयार केले तातूंतल्यान तांणी
ती आयतार तयार केलो, मागीर ते आमचे कुळागर तयार झाले. म्हणजे अशे तरेन ताणें ते कोंकणीचे लेखक तयार करपाचें काम ताणें केलें. कुळागराची ताणें गोंयभर सगळे गांवांनी वचून हांव लोणी आमी घेतली दिल्ली ताणें हें करपाक तयारी करपाक इतकेच ताका हें मेळ्ळें सपोर्ट मेळ्ळो. म्हणजे कुळागरांतल्यान सुद्दां खूब लेखक तयार केले. दुसरें म्हणजे कितें, तो खंयच्याय न्यूज पेपरान जेन्ना काम करतालो तुका सुद्दां अनुभव आसतलो की तो एडिटरच म्हणून रावलो ना, तर ते आपले बरोबर जे कोण काम करता पळय तांकां आपले खांदार घेवन बरोबर घेवन वचपाची जी बरी ताकद आसा ती ताज्या अंगात गुण आमकां दिश्टी पडलो. सामको मोठो गुण. आणि अशे तरेचे हे तागेले तूं शिस्त आसा. सो एक केरी बाबाचो एक वैशिष्ट्य म्हणजे केरी बाबा हे पत्रकार आशिल्ले, ताचेर आमी मागीर उलयले, पण एक साहित्यीक म्हणून केरी बाबा आमचे जर कोंकणी जेन्ना जर वाडोवपाचें जर कोणें आवड जाल्या जाल्यार शाळेकार बाबान जाल्या, पण सगळे हातूंत लोकांनी जर पावची हाजे खातीर जर एक भक्ती घरांनी काम करता, रवींद्र बाबा आसताले, बाबा आसताले, आनी चंद्रकांत बाबा हाचें काम सामकें मोठें. तशें आमचे गुजरात तयारी आसतले, पण एक हें की हो प्रोसेस कितें आशिल्लो चंद्रकांत बाबाचो, नवी साहित्यिकांक तयार करचे हे ताणें खूब मोठें काम केलें. आणि तातूंत कितें जालें, तेन्ना एक म्हणटाले ही फक्त कोंकणी भावनालीच म्हणून, ही भावनाली कोंकणी ही त्या बहुजन समाजा भितर स्पार्क आसा म्हणपा खातीर त्या गांवाचेर वचून त्या लोकांक बरोबर हाडून जे कोण मराठी बरयताले तांकां सांगलें अरे तूं मराठी बरयातच, कोंकणी कशें आसता बरयात. अशें त्या गांवाचेर 25 लोकांची बरोबर लेखकांक घेवन शिबीर करताले आणि तो 3 दीस थंय रावतालो निवासी. आणि अशे तरेन ताणें गांवांनी वचून ते शिबिरां तयार केले, ते लेखक तयार केले, तांकां कविता आहात कविता बरयात आणि कितें आसा तें बरयात आणि तांकां आपूण हाडून हे तुवें अमकून जावपा जाय अमकें आसपा जाय आणि तो आपली कथा थंय वाचून दाखयतालो ह्या कथेकडे कितें आसा. आणि तशें तरेन तांकां चुकल्यार चुको पूण तुम्ही बरया बरोबर ती आपण करेक्शन करता. आणि जेन्ना खंयच्याय एका ल्हान लेखकाक आपली कथा परिस्थिती जर कळली तेन्ना साकून तो मात्र खूश जातालो आणि तो कितें करतालो, अरे ह्या येता तुजी काय ना तूं मागीर बरोवन मारी कथा कितें आसूं कसले आसता कविता म्हणटात, गांवचे वर्णनदार, प्रवास वर्णनदार तें करून. आणि अशे तरेन तांच्या कथा भितर बिजां तांचे भितर रोयली, तांकां प्रोत्साहन दिलें आणि तांकां तयार केलें सामकें हाडलें. आतां पळय आतां आमचो शिवदास मदीं पुंडलीक बाब नायक आसा, जयंती नायक आसा आणि एक आमचो शशांक आशिल्लो आणि हे सगळे आता गोंयचे पळय आमचे सगळे मोठे मोठे हे आमचे हे बरोबर आमचे पुंडलीक बाय आणि इतले नवे नवे साहित्यिक आहात आमचे माया खरंगटे आणि हे सगळे लेखक तांणी तयार केले. वेगवेगळे एक्सपर्टल आमचो दिलीप बोरकार हे बारीक बारीक लेखक मराठीतले कितलेशे लेखक ताणें कोंकणींतल्यान हाडले. आमी जयशाली बालदी ताणें कोंकणीतल्यान बरोवपाक शिकयले. म्हणजे मराठीतले स्पार्क आसूं सुद्दां ताणें एक बूक तुमी कोंकणी बरया इतल्यानी ताणें जशें तें पुस्तक बरयलें कोंकणी अकादमी कडच्यान पयलीं पुस्तक प्रसिद्ध करपाक तांकां हिंदीन हाडून तें पुस्तक ताणें प्रसिद्ध केलें आणि त्या पुस्तकाची प्रसिद्ध सगळ्या पावोवपाचो यत्न केलो. कथा स्पर्धा केल्ली न्ही ताचे पयलीं कोणी खंयच्याच न्यूजपेपर म्हळ्यार वृत्तपत्रां कथा स्पर्धा करनाशिल्ली, सुरवात अष्टमतान केली. पयलीं मराठी मागीर कोंकणी दोनूय करताले दिवाळी निकाल दोनूय करताले. पूण तातूंतल्यान दोनूय भयंकर तयार जाले मोठ्या प्रमाणांत. कुळागरांतले जे तयार जाला खूब जाले. मागीर ताणें कितें केलें जे नामनेचे लेखक तो आनी कसले लेखक एक ताणें 35 पानांचे एक पुस्तक त्या लेखकाच्या नावाचे तयार करपा खातीर आमी नवी स्कीम तयार केली आणि तातूंतल्यान 30 सुमार पुस्तकां आमकां मेळ्ळी की नामनेचे तागे वेगळे आस्पेक्ट्स आसात ते पुस्तक आमी पब्लीश करप आणि ताका एक 100 कॉपी दिवप कुळागरां. आणि ती पुस्तकां अशी कितलीशीच ताणें प्रसिद्ध केल्या जी पयलींची आमकां मेळनाशिल्ली. काकुल्या सारक्याचे मोगरे नांवाचे कादंबरी ती पुर्तुगीजीन जी गोंयची जिवनाचेर आसा ती ताणें तारीखेचे आगळून ती करून घेवन ती ताणें पब्लीश केली. म्हणजे अशे कितलेशे आमचे हेरो तागेले प्रिव्यूस यात्री ही पुस्तकां ताणें पब्लीश केल्या. इवन ताणें
हे आमचे जे मीना काकोडकराची पहिली कथा त्याने बरोवपाक लायली आणि त्या कथेक त्या कुळागराचें पहिली बक्षीस मेळ्ळें. थंयच्यान ते मीना काकोडकरीच बरोवपाची खूप तयार केल्यात. एक आनी दोन न्ही, ल्हान भुरग्यां व्हडले वचून ल्हान भुरग्यां वचून सांगतालो ही एक कलांची कविता बरयता 7व्या 8 आवड फाल्यां पब्लीश करता. ते दोणायत म्हणून कोणतरी ते तुमच्या राष्ट्रमतांतल्यान तयार करता. लेखक खूपच तयार झाले. पण समावेश होते तातूंतल्यान एक सामको सुरवातीक ठरावीक लेखक आशिल्ले पूण नवीन लेखक मागीर तयार जाले. लेखक ताचे जे हे आसा ते साहित्य ते पेपरार सुरवात राष्ट्रमतान केल्या. आणि पहिले एक बाशेन तो मुंबई रेडिओ केंद्राचेर काम करतालो. रेडिओ केंद्राचेर काम करतना सुद्धा ताणी बाकी बाबाची कविता आणि खंयची पळय आसा पळय तूं जितेन रवी कडच्यान गावन घेवपाचें कामय पसून ताणेंच केलां. आणि थंय तेगेलो आमचो मंगेश पाडगांवकर, हिलरेश पाडरे हांचे कडेन ताका संबंध नाशिल्ले. बाकी बाबा तो थंय व्हरतालो. मागीर ताका रवींद्र बाब मेळ्ळो. रवींद्र बाब सांगलें आपल्या काका कालेकर एक मनीस जाय, सेक्रेटरी म्हणून जाय, तुजें अक्षर बरें आसा, तूं येता. ताणें सांगलें एक पगार ना, काम करचें पडटलें. ताणें सांगलें आपल्याक खूब शिकपाक मेळटलें. आणि थंय तो म्हणटा थंय जें आपलें जें शिकपाक जें मेळ्ळां आणि थंय ताणें त्रिवेणी नांवाचें एक हें सुरू केलें, मराठी, कोंकणी आणि हिंदी. आणि तें ताणें थंय चलयलें, ताका बरो मान मेळ्ळो आणि सगळे कडेन ताचे संबंध खूब वाडल्यान गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर सुद्दां ह्या हातूंतल्यान ताका नेहरू कडेन ताचो खूब संबंध आयलो आणि नेहरू कडेन ताणें तशेंच ताचें काम केलें मोठें. नेहरू कडेन खूब संबंध आशिल्लो आणि दिल्लीक तागे कितें आशिल्लें, गोंयकार जे करून रावताले, लाट रावताले आनी कोण रावताले तांकां डेली दर शेनवारा तांगेले एकट्याक बसून डिस्कशन थंय चलताले कोंकणी खातीर कितें करया. आनी एक दीस तांचे नुस्त्याचो बुसवी थंय करताले, एक लाडागेर करताले, एक आनी कोणा करताले. पूण तांगेली कितें आशिल्ली तर हें सगळें जालेंच. चेडीन बाब, रवींद्र बाब आणि उदय बाब हे तांचे तिगांची हें आशिल्ली. ह्या सगळे साहित्याक कोंकणीच्या हातूंत मान्यता जर मेळपाक जाय, कितें करपाक जाय तर फुडाकार फक्त चेडी बाबूच घेतालो. कित्याक हांवें फायनान्साची हाजी गरज आसता. तो ह्या हांचे कडल्यान वचून ते पयशे घेवन बाजू मांडपाचें काम उदय बाब हो करतालो, रवींद्र बाब करतालो. त्या रवींद्र बाबाचे मोठे ते साहित्यीक आशिल्ले आणि ते साहित्यीक इतले मोठे आशिल्ले ते ताचे कडेन तांचे संबंध खूब लागीं आयले. एक पिलिगन वचून ते जोडटाले. म्हाका एक जाता की विश्व हिंदी संमेलन दिल्ली भरिल्लें आणि हांव गेलो गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठांत म्हणून गेलो. हांव गेलो थंय पेपर सादर केल्ले आणि थंय ते रामधारी सिंग दिनकर हे जे मोठे लेखे तेणी सहा पैसे आज खंयचे दिताले आणि तांकां आपली कथाची कितलीशी हिंदींतल्यान करून तांकां करून दितालो आणि ते ताका इतली पुस्तकां आपले दिताले. म्हणजे हिंदी जगतांतूय तेणे बाबाक आणि रवींद्र बाबा जो मान आसा त्या दोगांच्या माना लागून गोंयांत खूब वेळ पावपाचें काम ताणें केलें. सो एक म्हणजे म्हाका दिसता चेडे बाब जावं रवींद्र बाब जावं आणि गोंयचे दूत म्हणून हांगा दिल्लीक काम केल्लें आसा. बरोबर चेडे बाबाचे साहित्यीक म्हणून एक वेगळो आपल्यालो मान आशिल्लो, एक ताचें स्थान आशिल्लें. पूण ताचे परस आनी ते म्हणटा ते आमचे ताची पत्रकारिता आणि चंद्रकांत बाबाची एक चंद्रकांत बाबान जर साहित्यीक तयार केलें सध्या जे काम करतात चंद्रकांत बाबाच्या तयार झाले कितें कशें ते तांणी कितलें काम केलां चंद्रकांत बाबा कशें काम कशें आसतालें कितें आसतालें कितें तांचे कडेन वेगळीच माहिती आशिल्ली. तो अशे पद्दतीन शिकयतालो कितें आतांची पत्रकारितांनी तागेली त्या वेळची. हांव राष्ट्रमतान 1975 तांणी जॉइन जालो. ताची सुरवात म्हळ्यार आमकां फक्त तांणी दिल्ली पोस्ट करपाक म्हळ्यार ती खेळ घेवपाची. बाकी सुरवातीक प्रूफ रिडींग धरून बातमी तयार करप सगळें आनी करची पडटाली कशें काम सोंपोवन वतालो. हें कर रिडींग त्या प्रमाणे हें कर ऑटोमॅटीक कंटेंट पडटाली कितें सांगतो पेपर भायर सरपाक जाय. देखीक सगळी तुवें शिकपा मेळटाली आतां. म्हाका याद आसा म्हाका सगळ्यात पयलीं जर कोण नवो भुरगो आयलो ताका ट्रान्सलेशनाक जालें
म्हणून एक काम झालं त्या पिठ्याची क्रीड आहा ती काप आणि सगळी सारखं तर आपल्याला हेच गरज आहे की तुका कसं गुन्हा दुसरू ना जाल्यार तुका ते बातमी वाचची पडटा कारण ते एक टेक आहे 2 टेक आहे सगळ्या कशिल्ले तो मदीं आनी टेक आनी खंयचे आहे तुका सगळें लावून दवरपाक तातूंत तुजी ओळख घालची पडटा बरोबर. सो तुझे आनी कितें बाबा कडेन अशें तेन्ना इंदिरा गांधीची इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर तिची बेस्ट अलाहाबाद हायकोर्टाचो एक जजमेंट आहे पळय तिका ती डिस्क्वॉलिफाय केली कशी ती आणि त्या हातून कितें ती बातमी ताचेर ती स्नॅप म्हण आयली ताची फाटोफाट दुसरी एक बातमी आयली कितें जाणा एक कोण तरी एडवोकेटाक जो जर्नलिस्ट म्हणून कोर्टरूमान आशिल्लो ताचे कडेन पिस्तळ मेळ्ळें आणि त्या दिसा हांव सांजची 5:30 वचची पयली ती बातमी तेतून म्हणटा तशें ते प्रींट लावन वतालो भितरल्यान आमकां तो हाजो हेड पळय आहा कंपोजींग रूम हाजो ऑपरा कितें तरी नांव फोरमन बरे 6 लायनची एक बातमी पाहिजे कमी पडते एक पेज करपा खातीर हांवें ती वाचिल्ली न्ही म्हाका खबर हांवें तेन्ना बरोबरच न्ही हांवें ती घेतली आनी सरळ केली हेडिंग बिडींग सगळें करून म्हाका अजून याद आहा अलाहाबाद हायकोर्टान पिस्तूल अटक ती 1 वीक भायर 20 पावटांची कितें तरी हेडिंगान ती केली बातमी सोडली सोपान नंतर ती आनी तो पत्रकार म्हणून आयडेंटिटी कार्ड घेवन भितर आयिल्लो ती बातमी दिली जाल्यार पेज ताणें बांदलें तेन्ना ते खेळ्याचें न्ही कितें मोबायल ताच्या सदां टायमार आयलो आनी अरे पावलो हाजी एक बातमी आसा ना ताजी फुडली लीड आयिल्ली आनी हांवें ती केली कितें आमी ती पीटीआयची मराठी करता की ताचेर पेनान कट मारताले आमी कितें बाबा आमी ही केली अरे पावलो हेडलायन म्हणटी पावपाची तो पर्यंत म्हाका तितली बातम्याचें म्हत्व कळनाशिल्लें ताजें क्रिडाचें एक तागे आनी दुसरी स्पेशलिटी कितें आशिल्ली सगळें सांजचो येतकीर तो व्हडलो गरज पडल्यार उरतालो फूल पेज करून वतालो आमकां डिक्टेशन काम करतालो ना जाल्यार तो कितें करतालो तागे आवडीची बातमी हेडलायन करपा ती बातमी ती वयर घेतालो आनी ताजेर अक्षर 16 अक्षर ताजेर तो हेडिंग करून वतालो हेडिंग बातमी करनाशिल्लो हेडिंग बरयतालो खंयचे पॉयंट्स जाय ती कितें तरी आतां म्हाका 24 पॉयंट 20 पॉयंट 6 लायन हय 6 लायन हेडलायन जाल्यार हेडलायन इनको करून वतालो भायर सुरवातीची एक ऑफिशियल जागी तो फुल तो बातम्याची हेडिंग करतालो आनी एक तातूंत दुसरी आवड आशिल्ली कितें ना 8 कॉलम हेडलायन म्हणटागे आशिल्ले 8 कॉलम हेडलायन डेली जॉब न्हू तशीच म्हत्वाची उरली तुरूच करप नाल्यार 4 कॉलमाचेर डबल लायनी करप ही तेगे आशिल्लें मागीर तेगे पेपर तो सकाळचो येतकीर राष्ट्रमत घेतालो उगड पळयतालो असो पळयलो भितर उगडलो फाटल्यान 4च पान न्ही ती पूण ताका खंयच्या पानार खंयचे हेडिंगाक नाल्यार मॅटरान मिस्टेक कितें जाल्यार ही तो नोट करतालो आनी रोखडें ताच्या पेनाचेर मार्क करतालो हांवें कितें करपाचें पळयलां की तो तूं म्हणटा डिक्टेशन दिवप म्हणटा डिक्टेशन म्हणटा तुवें घेतला वाजोवकार तिसरी वाजोवकार हांव तेन्ना आमच्या जॉयन जालो तेन्ना म्हाकाय ते प्रजेक काम करताले बट एक हांवें पळयलें की स्पेशली तेन्ना तुमकां तो मेल घेतालो तुम्ही बरोबर मेल घेताले हांव बातमी ताची घेतालो बातमी तूं म्हणटा चड चड सांगनाशिल्लो पूण थोड्यो म्हत्वाची बातमी आहा तो पळयतालो अशी कॉपी घेवप आनी जरूर काय सामकें जो हाजे कंपनाक सामको जाता सगळ्या बातमी सांगतालो आनी ते बरोबर सो ताका लागून म्हजे सारके नवो जर भुरगो आहा ताका एक इंट्रो कसो आसा हेडिंग कशें करप ह्या सगळ्या बातम्यातले घेवप कितें हे सगळे अशें पण म्हाका दिसता कितले शेत जाण तुमी म्हाका हाता सकल तयार आनी ते म्हाका दिसता बरे बरे ट्युशन पावले सो तुझे डिक्टेशन घेऊन तुका कितें सांगतला डिक्टेशन घेवन म्हाका तेजी फक्त बातम्योच न्ही म्हयन्याक एकदां कितें आवट ऑफ गोवा वतालो मुंबय वतालो दिल्ली चडसो तेगे दिल्ली ना जाल्यार तो टुराक खंय गेलो म्हाका तेगे तेगेली ते मनोगत म्हणून एक सुदार येतालें ते घेवपा म्हाका भयंकर हांव सदां करतालो भायर तशी तो डिक्टेशन घालतालो आनी सांगतालो पयली अरे तुका टायम आसा मरे आमी मनोगताचें डिक्टेशन घेवया तो तोंडान सांगता आसतना खूब सांगतालो
हे सगळे दवर उभी जाताले. तो जे सांगतालो बाय विमानाक गेलो, विमानाक कोण भायलो ताणी घालले ड्रेस, भायले म्हणजे सगळं केस, हे सगळे दवर मुखार उभी रावताले. आणि खूपदा म्हाका जालें कितें की ह्या मनशाक हे सगळे तकले कशी होता, तकले इतले सुंदर पद्धतीन तो सांगतालो सगळें. आणि ते डिक्टेशन घालतना कोणाला फोन येतालो, कोण मेळपा येतालो, नाजाल्यार आनी कितें ते मातशें दवर हें घेवन एक फेसिलिटी आशिल्ली. दुसरें समज तेगे फोनाचेर उलयलो 5 मिनटं उलयलो, 10 मिनटं उलयलो, 7 मिनटं उलयलो, फोन रिसिवर सकयल दवरतकीर ताका परत ते खंयच्यावर म्हणून पळोवपाना गेले फुटीचो स्टार्ट करतालो. ही एक तेगे फेसिलिटी आशिल्ली. खूब वेळेचें तेगे तकलेन उरतालें. मागीर म्हाका खुबदां प्रश्न पडटालो कितें जिनिस आमकां तो वेगळ्या तरेचो मनीस आशिल्ले. आमकां याद जाता राजीव गांधीची शॉट जालो मेला. राजीव गांधी रातची 1 सुमार जालो आनी म्हाका ताणें उठयले राजीव गांधी राष्ट्रपती वयच्या आनी ताणें सगळें स्टॉप दवरून सांगलें. आयलो आनी भितर वचून मागीर डिक्टेशन एडिटोरियल बरोवया. तो एक काडलो, दुसरी एडिटोरियल बरयलो, तो काडलो कोण बरयलो सुद्दां ना ते सांगता तुका. मागीर म्हाका एक आर्टिकल बरोवया आनी तो आर्टिकल बरोवन 5:30 सुमार पेपर ताणें भायर सरलो. तो सुद्दां पेपर रावलो. पूण ही तागेली हजार गंमत आशिल्ली पळय. दुसरी म्हणजे कितें आशिल्लें तेगेलें ही म्हाका प्रमोद सांगता याद जाता. बाणावलेच्या एका बायलेचो एक परले बायलेचो सुनीश हाडलें आनी ती जायरात दिवपाक म्हणून आयलो आनी ताणें तागेर पसून अर्दवर खबर तूं खंयची कितें आनी कितें केलें. दुसरे दीस गेले दुसऱ्या येताना ताका त्या सुण्याचेर मनोगत आनी इतलें सुंदर बरयलें तें ती कोण दाखयलें. ती मुद्दम ती हायली हांव सुंदर बरयता म्हणटा. आमी आतां मंगळूरा वताले, कुमटा वताले, हुबळी वताले वताले आनी ती डिस्कशन चलतालें आमचें. म्हणजे म्हजे मारून मनोगत म्हणटाले आज हे मनोगत आसाम रातचें म्हणून. आनी मागीर रातचें जावन कितें अरे 5 उठी आनी 5:30 उठ्या दोगी जाणां एक कॉफी बी करतालो कॉफी आनी पयलीं ताका खंय गेल्ले तो स्टेशनरीच्या दुकानाक वचप पेनां बुकां सगळें घेतलें आनी सकाळ फुडें बरोबर 5:45 जर सुरू केलें तर ते 5:45 पसून ते एक मनोगत तागे तयार जाता. तागेली एक डायरी आसताली आनी डायरीचेर कितें खंयचे दिसा तो दिल्ली वता, खंयचे दिसा मुंबय वता आनी ताका खंयचे आयतार येतात, नविन्ना कितें धरपाक ते सगळे तो बरोवन दवरतालो. सगळी तागेली लेख आनी आर्टिकल ताका डेट घालतालो दवरतालो. इतले दीस आपण पावले हे सगळे मॅटर तयार आसा हे तयार दवरता. एक तिसरी म्हणजे ताका हांवें पळयलें चवथ येताली दिवाळी पयलीं दिवाळीचे गोंयांत 10 बार सुमार येताले आनी त्या 10 बार जेन्ना येताले दिवाळी चवथी साकून तो सुरू करतालो. तो दिसाक एक कथा कुळागरा खंयची, हाका खंयची, ताक खंयची बरयली दवरली. तो आयलो इतू कथवर मराठी दोन्ही बरयतालो. दोन्ही खंयचे दोन्ही आमकां बरयतालो. मराठी तो बरयतालो तो मुंबय बी ताका लागताले तरी दिल्ली कधी हिंदी मागताले. तो हिमांशू जोशी म्हणून आमगेले आनी हिमांशू जोशी लागून ताणें खुबशे हिंदीचे आपले कोंकणी बऱ्यांतली बऱ्यो कथा जर हिंदींतल्यान जर ताणें वेल्यात जाय तर हिमांशू जोशी ताणें बरोबर घेतलो. आनी कर्नाटकाचे जे मोठे डेली पेपर येता उदयवाणी उदयवाणीचे दर आयतारा तागेली एक कथा कन्नड लिपींतल्यान येताली. हे तागेले थंय आमगेलो एक आशिल्लो एक पालेदारी करतालो आनी दुसरो आमगेलो टिचर आशिल्लो ना तो हांगाच बेंगळुरू आसता वास्को तो टिचर तो करतालो गेले आनी थंय तागेली दुसरें म्हणजे कितें बाबा केणियाच्या हाजे कडेन मान आशिल्लो तो होता. एक सिंडिकेट बँकेची खबर सगळे कोंकणी गोंयांत जितल्यो कोंकणी परिशद जाताल्यो कोंकणी अधिवेशन जातालें तितल्या अधिवेशनाक कोंकणी कोणी केणी बाबा शिवाय दुसरो थंय कोण खावो नाशिल्लो. म्हणजे जे कोण वेगवेगळ्या ग्रुपात तांणी एकठांय करपाक धरूनय बी जायरात हाडून बी खंयच्या लोकांक ती आपण हाडचे मराठींतल्यान ते सुद्दां तो करतालो. आमची मेंगळुराक आमचे तेन्ना 1976 आमचे आशिल्ले त्या मान्यते मेळ्ळ्या आनी थंय ताणें एक पयस धरलो आनी थंय मंगळुराक 4 ग्रूप जाल्ले कोंकणीचे. एक कॅथलीक ग्रूप, एक मध्य ग्रूप, 3 ग्रूप. तो 3 म्हयने थंय रावलो. सगळे ग्रुपांक एकठांय केले आनी ती परिशद घेवपाचें काम केलें. एक दुसरें म्हणजे कितें मिटींग सोडून सिंडिकेट बँकेच्या हेड ऑफिसार जातलें एक आशिल्लो
आणि एक दीस हांव गेला, हांव असं बरोबर आनीक मामाचो आनीक आसा बेबळकार दिसता म्हाका, ताणे फोन केलो के मामाक, आपण अमकी कडेन हांगा लागीं रावता ना, आपण केन्ना मेळ तुका, ताका तो आयलो बसो आपल्यान आमी गेले जर गोंयचे 7-8 उद्योगपती भायर बसून आहात ताका मेळटा पण ताणें ते भायर पळय म्हाका दिसता ताका सांगून दवरिल्लें चंद्रकांत केणी आयलो ताका पयलीं भितर ताणें म्हणटाले हे भायर बसले ते आपल्या बिझनेसा सदस्य रावतात तेन्ना कोंकणी खात्यान कितें करूं येता आणि ते कोंकणी खातीर ते करून ताणें मिटींग करून तांकां पयलीं धाडलो आणि रातची जेवण हाका पयलो म्हणजे तो म्हणटाले कोंकणी पयली तूं तो कोंकणी खातीर सॅक्रिफायस करता पयशे म्हाका येना आणि ती परिशद जे पळय हांगा मंगळवार जाल्ली 25,000 लोक त्या वेळाचेर अशी परिशद हांवें केन्नाच पळयली ना. तो अध्यक्ष ताणें त्या विशयान गेल्ली लोकांची संघटन शक्ती म्हणजे ती आता आमी आतां कोंकणी भाशा मंडळ उलयतात, कोंकणी भाशा मंडळाची शाळा सुरू करपाचें पुढाकार ताणें घेतिल्लो. उदयबाब, नारायण मावजो, महाबळेश्वर बोरकार, आमगे हे आसता आता 5 जाणटे ताणें ही शाळा सुरू विद्याभवन शाळा सुरू केली. त्या वेळाचेर आमकां जागो नाशिल्लो आनी बाबूनाका सांगलें आमकां जागो जाय करता कर आनी ताणें ते पदरमोड करून ते शिक्षण घेतलें. तेन्ना भुरगीं येवपाक जेन्ना कमी जाले ह्या 5 लोकांनी बाबू वेरेंकार 5 लोकांनी टेम्पो घेतलो आणि टेम्पोचे पयशे फारीक केले आणि ड्रायव्हराक पयशे ताणें दिवन ही शाळा चलयल्या. ही शाळा जर त्या वेळाचेर सुरू करून आज व्हडी जाल्या हे सगळें काम फाउंडेशन काम ताजें म्हणजे दूरदृश्टी ताका त्या वेळार आशिल्ली आणि हे सगळ्यांक बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे मोदी जेन्ना डिस्करेज जाल्ले घडये तेन्ना म्हाका बसोन कॉन्फ्रन्स त्या वेळाचेर लोन काडिल्लें पुस्तकां छापपा खातीर म्हणून आणि पुस्तक छापपा खातीर जेन्ना लोन काडलें तेन्ना बांदोडकार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि सेक्रेटरी साहेब आयले म्हणजे लोन भरली ना म्हणून जप्त येवपाक लागली ते सगळें सामान जप्त करप आशिल्लें. तेन्ना केलीबाब अध्यक्ष आशिल्लो, सेक्रेटरी आमचो उदयबाब म्हणजे ताणें ते बांदोडकारा कडेन हाची तितकच संबंध आशिल्ले आणि हे सकाळ म्हणटा ताका च्या पिवपाक आपयतालो जेवणां आपयतालो म्हणजे करता करता ताणें लेटर धाडलें अरे कितें तेंचे बरो चोरपा लागले कितें आनी कितें अशें म्हणटा जालें सांगलें भाऊ हांव सांगता मातशें आयक तुगे सेक्रेटरी तूं आयकनाका हांव कितें आयक सांग रे बाय कितें जालें सांग. तर भाऊ शाळांत पुस्तकां दिवपाची सरकारान दिवपाची कोण छापपाची एज्युकेशन डिपार्टमेंट छापपाची ही कोंकणी शाळां पळय पुस्तकां दिल्यार तुमी छापल्या गव्हर्मेंटान छापल्या ना आमी छापल्या न्ही ही कित्याक खातीर पुस्तक छापपाक दिल्ली तुवें पूण आमी ते पयशे कशे करता बॅटेंडरान सगळ्यां आपल्या सेक्रेटरी तुम्ही चुकल्यात तांकां फटी घेतात बरे मनीस ऑनेस्ट मनीस ते सॅक्रिफायस करतात तांगे लोन कॅन्सल कर आणि तांकां फाल्यां आनी लोन दी ही परतून हाडपाचें काम ही ताका आशिल्ली कला खूब 76 काय कितली 75 काय 76 तुझी मान्य करतो केळगाव हो एक बऱ्यापैकी साहित्यिक एक बऱ्यापैकी पत्रकार आणि सगळ्या काही जर व्हडलो गुण आसतलो तो एक संघटक सुरवातेक आणि हे संघटना फक्त हाजेर केले साहित्यिक किंवा पत्रकाराच्यो किंवा सामाजिक असलेच नाही कधीच केळगावाच्या आणि एक सगळ्यात व्हडलें गोंया खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसलें ताणें आमचें ओपिनियन पोला खातीर जे काम केलां तें एक म्हणटा तें ओपिनियन पोला खातीर एक चंद्रकांत बाबाचो तूं जाणा हांव जाणा चंद्रकांत बाबाचो स्वभाव एग्रेसिव्ह न्ही वचून भाशणां करपी पूण चंद्रकांत बाब एक असो मनीस की सगळें तुमी करा तुमचे जे आमचे ताका एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटा घट लोकांक जी म्हजी जाय पडटा ती मेळ्ळा पूण अशें म्हणटी सो तुवें पळयता आसतलो तूं एखादी तेन्ना नासतलो थंडी आसतलो जेन्ना ओपिनियन पोलाची चळवळ चालू आशिल्ली तेन्ना काम करता राष्ट्रपती करप हांगा चळवळी सभा एकदां घेवप हें सगळें काम करतालें. आता हे सगळी केळी बाबत ते ऑर्गनायज करतालो एक म्हणटा ते राष्ट्रमत तातूंत ताका सुरू जालें आणि मागीर हळूहळू मराठी पेपर काडपा खातीर काय विचारलें मराठी कित्याक काडया तर ताणें मराठी बाबतीत लोक चड आहात मराठींतल्यान कोंकणीची बाजू मांडया कित्याक चडशे लोक आसात आणि त्या वेळाचेर ते कितें करताले सामकी आणि त्यानंतर रावताले आमचे सकले बाजारांत कपेला कडेन एक मठ आशिल्लो त्या मठांत ते रावप उदयबाब रावतालो तो रावतालो शंकर भांडे रावतालो मागीर तर पन्ना फडसे आयले ते रावताले हे सगळे रावताले आणि थंय तांगेले
दिसान तांगेले ऑर्गनायझेशन फक्त गांवांनी वचून मिटींग करपाच्यो आणि ते राज्य ते राष्ट्रमतांक वचून बरोवपाचे आणि अण्णा म्हणसे तांकां सगळें गायड करताले हे सगळें करीताले आणि हे सगळें ऑर्गनायज करपा खातीर ताची प्लॅनिंग ताजें आसतालें त्या गांवांक खंय कोण कोण आसात आमी तातूंत तो आमचे सारस्वती आसताले आणि थंयचे तो लोकांक घेतालो बरोबर घेतालो तांकां तो मेळटालो आणि मागीर त्यो मिटिंगो तो ऑर्गनायज करून उदय थंय वतालो वय वतालो थंय वताले आणि थंय तांकां गोंय हे कशें उरचें गोंय कित्याक गेल्लें कितें जातलें हे करपाची ऑर्गनायझींग शक्ती आणि तांचे खातीर जो पयसो जाय तो पयसो एकठांय करून हाडून तांकां ते दिताले म्हणजे तो पयलीं म्हणटा तो साळगांवकारागेर वता साळगांवकारा समोर खबर आशिल्लो दुसरे म्हणजे तिंडल्यागेर वतालो तो हे दोनूय ताका कितें करतात तुका जाय ते करा हेल्प करा इवन वचून बाबा सुद्दां त्या वेळाचेर आपण कितले पयशे जाय देखो कितले पयशे जाय तुका म्हणजे केणी बाबा कडेन आमचो एक विश्वास आशिल्लो की हो जो व्हरता तो त्या कॉजा खातीर व्हरता आणि म्हणूनच ते ऑर्गनायझर शक्ती तांकां एकठांय करपाची शक्ती आणि थंय मिटींग करून कोणी कितें उलोवपाचें कोणी कितें सांगपाचें हांची मिटींगो रातच्यो जाताल्यो हांगा राष्ट्रमत करून आणि अशे तरेन ताणें हे सगळें ही पयशे नासतना एका हाजी शक्तीचेर तांकां चलयलें ताजे पयलीं म्हाका दिसता की जे ओपिनियन पोलाचे आनी तरी तिचे खातीर जे संवाद दिल्ली कडेन आनी गोंयच्या भरपूर वाट आशिल्लो दिल्लीक ताका हे आमचे काका साहेब काम करता सुद्दां नेहरू कडेन ताचो संबंद खूब आशिल्लो नेहरू थंय येतालो इंदिरा गांधी थंय येताली आनी तांचे म्हऱ्यान तो वतालो आणि ताणें ताणें पळयलें एक ताका नवी हे सोडून दिली खातीर ताका नवी तयार करून दिलें मागीर फॉरेन एम्बॅसीडर करून दिली आणि तातूंत त्या दालनांत ताणें गोंयची सगळें ताणें रिपोर्टाक दिवपाचो आज गोंय खंय आसा स्वातंत्र्य सगळें कसं पावला आनी कितें पावला तें कितें हांगचो रिपोर्ट दिवपाचें काम तो नेहरू करतालो आणि नेहरू कडच्यान आमकां कितें मदत करपाक जाय तो हाडटालो अशे तरेन तें ताजें काम ती चलतालें आनी ताका लागून तो सगळें तें काम करपाक पावलो खंयचोय जर हांगा अत्याचार जाले कोणाचेर बायलांचे अत्याचार जाले तांचे गोंयांत जाल्ले जायत तर त्या वेळाचेर तो केणी बाबाकच आपलो दूत म्हणून ती धाडटालो आणि अशी एक काणी एक अशी कथा जाली एका बायले मनशेन पोळ्याच्या मॅटाचेर आपल्या चेकिंग केलो कपडे घालून हे पत्र नेहरू बरयलें पोर्तुगीज पुलिसांनी न्ही इंडियन पत्रावरच्यान ते ताणें घातले सकाळी ब्रेकफास्टाक घातलेलो आनी तो बरोवन दवरिल्लो ताका आणि ब्रेकफास्ट आपण सांगलें अमके कडेन फाल्यांतलो रिपोर्ट म्हणून कितें आयलें तें सांगनाका रिपोर्ट आतां तिरसर वचूंक जाय ताका हांगा आयलो तो रिपोर्ट दिलो आनी ते खरें म्हणपाचें सांगलें तेन्ना ताणें ताका पिक्चर सस्पेंड केलें थंयच्यान ही तागेर हातूंत कथा बरयली हातूंत बरयली पत्र मेळटा आमकां आनी अशें तरेंतलेंच न्हय जेन्ना गोंय पळय जेन्ना स्वतंत्र जालें त्या वेळाचेर नेरून ताका सांजचो फोन केला गोंयकार पळय जे गोंयांत कोण कोण आसा दिल्ली आसा तांकां सगळ्याक फाल्यां ब्रेकफास्टाक आपय आनी ब्रेकफास्टाक आपूण तांचें अभिनंदन केलें ताणें आपल्या सगळ्याक म्हणजे हे एक दूर जो आशिल्लो पळय तो गोंयच्यान तांचो ते खूब मोठें आशिल्लें आणि हे दुव्या लागूनच तो कितें आमचे कोंकणी भाशा साहित्य अकादेमींतल्यान ताका तें काम करपाची संदी दिल्ली जर मेळ्ळी पळय हे हातूंत खूब गोंयचे खातीर ताणें त्या संदीचो फायदो सगळो गोंयची भल्या खातीर केल्लो आमी जर सगळो केली म्हाका सगळो कामाची हे पळयल्या गोंय मुक्ती चळवळ केली म्हाका गोंयाच्या वेगळें अस्तित्व राखपाचें काम केली म्हाका कोंकणीचो हक्काचें स्थान मेळपाचो आसूं हे आसूं केली म्हाका राजभास जावपा खातीर खंयचीच चळवळ केळी बाबा शिवाय मुखार गेली ना आज केळी बाबा ना बरोबर 5व्या शताब्दीची हे आशिल्ली सगळी तांणी आयडिया एक चर्चा सोंपयता म्हाका इतलें केळी बाबाचें काम आसा म्हणजे म्हाका दिसता अशें उरल्यार की नवे जे गोंय आसा ते केळी बाबान घडयलें अशें म्हणल्यार फकत केळी बाबा घातल्यानूच न्ही केळी बाबान घडयलें म्हणल्यार कित्याक जावची ना बरोबर केळी बाबा जो मान फावो जावपाक जाय आशिल्लो तो एक सरकारी खात्याचेर जावं आमचे कोंकणीचे जावं किंवा इवन आमच्या मठांतल्या जावं मेळाव्यात एक म्हाका एक प्रश्न पडटा कारण आसूं शकता की जाणा ताका केन्नाच फुडें जावपाची म्हळ्यार
फुडें आपल्याला हे करपाची केन्ना संवयच नाशिल्ली. इवन तो राष्ट्रमतांचो सुद्दां पळयला न्ही, आपल्याचें नांव येवचें न्ही, फोटो बातमी आसतात त्या कार्यक्रमाला मोगो उपस्थित होते, खूब जाणां उरतात आपले संपादक, पूण ताजेर कदाच सोडटा ताजें नांव येवचें न्ही म्हणून सदांच आसता. मागीर तेच ताका मेळ्ळें काय कितें अशी एक म्हाका हांव कोणा म्हणूना, पूण मनाक एक एकदां येता की आमी जी पळय जी फुडें आपल्याचें फुडें करपाचें म्हणटा आमी कोंकणी, ती संवय नडली काय कितें, ताका कोणूच ताच्या नांवाचेर सुचोवंक शकलो ना अशें काय कितें झालंय. तरी आमचो पळय जो समाज जो आसा किंवा सरकार ते पडमूर जाले ते याद धरना. केणी बाबान जे कितें नांव हे केलें, आतां पळय आमी 2-3 वेळा आमी मडगांवचे त्या चौकाक नांव दिवचें म्हण ठरयलें. दिगंबरा कडेन हांव कितले खेप गेलो आनी ताणें कोणाक तें पळोवन वचूना. आनी खंय जर जाल्लें तर ताका व्हडलो मान मेळटा, सगळें सोडून जाल्लें. गोंयची आतां येता गोवा सरकाराचो येदो व्हडलो पुरस्कार आसा, होय पुरस्कार म्हणून गोमंत परिशदाक मेळिल्लो. पूण आनी जे पुरस्कार जे आसात ते पुरस्कार ताका मेळ्ळे ना. आनी जो म्हणजे दिल्ली सारख्या हातूंत ज्ञानपीठ अवॉर्ड आसा, खरें म्हळ्यार ज्ञानपीठ अवॉर्डाक तो तसो पासूच आसा, कित्याक तेचे हातूंत सुद्दां ताणें नवे दालन उक्ती केला. कृतिका नांवाची गोंया भितरले पयस कोंकणी सत्ता हाडली आसत तर ती केळवे म्हणून हाडल्या, ताच्या खातीर बंगाल आशिल्ली, बंगालची हातूंत ताणें हाडल्या. म्हणजे ही सुद्दां ताणें हाडली खरी, पूण समाजान ताजो जसो मान घेवंक जाय तो मान ताका कोणाक दिलो ना. आनीक म्हाका एक तूं म्हणटे हें करायचं, आतां सद्याक आमचे फस्तगांवचे 50 वर्सां सगळे अशें म्हणटाले की केणी बाबान स्वता जावन तो विद्यार्थी राज्य पुरस्कार घेवंक आपूण आपल्या ताका लागून आपल्याक नाका ही म्हजी अशें ते जाल्यार आज केणी बाब ना. आज मठांतल्या हातूंतल्यान खूप मोठी आमची कमतरता आसा, ही ताका दिवंक जाय. कित्याक ताणें 25 वर्सां मठान तें काम केलां, पुस्तक पब्लीश केलें. मठाचो वावर ताणें सगळें कर्नाटक केरळ हांगासर पावोवपाचो यत्न केला, तें काम ताणें केलां. म्हणून ताजे थंय एक स्मारक म्हणटा तें कितें तें बरें ताका आसपाक जाय कितें ही खूब मोठी हें जाल्ल्यान कमी आसा. सगळे व्यवहार इवन पुरस्काराचे मानपत्र तरी ते सगळे व्यवहार कोंकणीच्यान हाडपाची काम तांणी केला. सगळे पाठवत नाही पुरस्कार मानपत्र सुद्धा कोंकणी आशिल्ली. आमी चर्चा आमयता आसतना एक हें आशिल्लो की मेन म्हणटे तूं जावं इवन हांव जावं केणी बाबाच्या हाता सकयलच आमी तयार केली. आणि एक म्हणजे केळी बाबान आमकां पत्रकारच केला अशें ना, केळी बाबान आमकां सामाजीक हातूंत आमचे संस्कृतीक जावं हातूंत तातूंतय इन्वॉल्व करून घेतले आमकां. मेन म्हणजे केळी बाबाचें आनीक हें आशिल्लें की कोणूय जर स्वता जर मुखार काम करता जाल्यार केळी बाब केन्ना आडायनाशिल्लो. आनी दुसरें आमी पळयलां केळी बाब हे व्हडले संपादक, म्हजे सारको मनीस पसून हांवें 1-2 ताजे लेख कंपोज केल्ले आनी हे केन्ना नदीक बी अशें तेन्ना अशें की हांव संपादक केळी बाबाक ते मान नासताले. ताका अशें इगो नाशिल्लो हो केन्नाचो भुरगो आपल्याक सांगता ना, तूं कितें ताणें तुका कितें बदललें जाल्यार पसून कांयच हें नाशिल्लो. सो अशें व्हडलें केळी बाब प्रत्येक गुरूची प्रत्येक जर घटना जर हे जालो जाल्यार केळी बाबा शिवाय फुडें जायना. म्हाका दिसता की आज आमच्या केळी बाबाची जयंती आसा, आमी ह्या माध्यमांतल्यान गोमंतक माध्यमांतल्यान सरकार जावं कोंकणी परिशद जावं किंवा मत संस्था जावं तुका एक आव्हान करपाक सोदता की केळी बाबाक येदो व्हडलो गोंयकार आसून ताका जो मान मेळपाक जाय आशिल्लो तो अजुनूय मेळूंक ना अशें दिसता. हाजेर विचार करचो आनी तशें फुडें तशी निर्णय जावचो इतलेंच म्हणून चर्चा थांबल्या. आनी अशें जाल्यार फकत केळी बाबाकच ती अर्गात जातलेशें न्ही, आमचे सारकेले कितलेशे तांकां समाधान दिसतलें की जावं निमाणें केळी बाबाचें ताका जे फावो जें आशिल्लें तें मेळ्ळें. हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव करून पळयता गोमंतक टीव्ही.